दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर्व वीक्षकांक विनोद गंगोळीचो प्रणाम आणि मोगाचो नमान. मोगाचेन आज परत एक पावटी समर्पण भोव आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो येवकार हांव आशेतां. फाटल्या सबार कार्यक्रमाद्वारे या समर्पण कार्यक्रमांत विविध शेतांनी सोम्याची सुवार्ता प्रगट करची आणि निस्वार्थ सेवा भेटोवची समर्पित जिणी समर्पिल्ल्या धर्म भयणीची वळख तुमकां आमी करून दिल्या. आणि आज परत एक पावटी आमकां व्हरतो संतोष एका विशिश्ट मिसावांक आपली जिणी थंयसर समर्पित केल्ली एक धर्म भयण अर्सुलायन फ्रांसिस्कन मेळांत समर्पित जिवीत जियोवन पयशिल्ल्या आफ्रिकांत सोम्याचो प्रकाश थंयसर फांकोवंक तेच्या जिवितांत तिणें घेतलो एक व्हडलो निर्धार आणि तो निर्धार तवळ तिणें ओंपलें तें बी आज व्हडलें जड या व्हडलो रूख जावन तें रुपीत जालां. आणि ताच्या सर्व ह्या एका योजना फाटल्यान मिसावा फाटल्यान आसची आमच्या मोगाची धर्म भयण मानादीक भयण इडलबर्गा अर्सुलायन फ्रांसिस्कन धर्म भयण जावन तेची अमोलीक सेवा ती दिवन आसा. आणि तशेंच आज आमच्या ह्या आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक मोलाचो सांगात दिवन आमचे संगी हांगासर आसात मानादीक भयण डोरीन डिसोजा अर्सुलायन फ्रांसिस्कन त्या मेळांत तिचो मोलादीक वावर आणि सेवा ती दिवन आसा. मानादीक भयण डोरीन डिसोजाच्या विशयांत सांगूंक जायतें आसा, पूण मोटव्यान आमच्या वीक्षकांक तिणें घेतलेल्या जबाबदारी विशयांत कळोवंक आमकां व्हरतो अभिमान आणि संतोष भोगता. मानादीक भयण डोरीन डिसोजान विविध जबाबदारी ह्या मेळांत तिणें काणगेल्यात. तिणें कावन्सिलर जावन 12 वर्सां तिचो मोलादीक सांगात तिणें कावन्सिलर जावन 12 वर्सांची मोलादीक सेवा तिणें अर्पिल्या. आणि तशेंच प्रोविन्शियल जावन 6 वर्सां भोव आपुरबायेन तिचो तो हुद्दो आणि जबाबदारी तिणें मुंदरून व्हेल्या. सुपिरियर जनरल जावन लांबायेची 12 वर्सां ह्या संस्थांक तिणें भेटयल्यात आणि तिच्या सोम्याची सुवार्ता प्रगट करूंक हर एका शेतांत तिणें तिचो मोलादीक वावर दिला. आणि आता प्रस्तुत हांगासर ह्या संस्थांत विविध रितीर रेतिरो दिवच्यांत तरबेती दिवच्यांत तिचो मोलादीक सांगात आणि तिचो मोलादीक वावर ती दिवन आसा. देखून ह्या बागी घडये मानादीक भयण इडलबर्गा आणि तशेंच मानादीक भयण डोरीन तुमकां दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या नांवी हांव मोगाचो स्वागत मागतां आणि आमच्या सर्व वीक्षकांच्या नांवी मोगाचो येवकार आशेतां. देव बरें. हांवें येदोळच सांगलें आयचें कार्यक्रम एक विशिश्ट पावंड्यार आमी चलोवन व्हरता. पयशिल्ल्या आफ्रिकांत सोम्याची सुवार्ता प्रगट करचें निजायकी एक असाध्य म्हणलें एक मिसाव तें जावन आसा. मिशन इम्पॉसिबल म्हण आमी म्हणटा. पूण आतां न्ही, सबार वर्सां पयलें आमची मानादीक भयण इडलबर्गा मोंतेरो ह्या कार्याक देंवली आणि तशेंच ह्या कार्याक तिणें समर्पण केलें. आणि ह्या विशयांत तिचो अनुभव आमचे मदें ती वांटून घेवंक आतां आमच्या समोर आसा. सर्व वीक्षकांक आमी आतां सिस्टर इडलबर्ग हाच्या मिसावाचें एक उक्तावण आज आमी परत करूंक आमकां व्हरतो संतोष. सिस्टर निजाकी म्हाका व्हरतो संतोष भोगता. पयशिल्ल्या आफ्रिकांत आमी कत्तलेಯ खंड म्हणटा ಕನ್ನಡಾन सांगचें जाल्यार ಕತ್ತಲೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸುವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ म्हण आमी सांगता. तशें त्या एका विशेष मिसावाक तुमकांच तुमी समर्पण दिवंक तुमकां कशें प्रेरण लाभलें? एक प्रेरण देवाचें आनी एक म्हज्या घरच्यांचें आनी आमगेर तेगां सिस्टरां आनी पाद्र्यां बी आसात. तशें तांणी प्रेरण दिलें. मागीर कॉंग्रिगेशनान मस्त प्रेरण दिलां. उर्बा दिल्या आनी सेवा दिल्या. सेवा करूंक शिकयलां. दुसऱ्या रितींनी हें प्रेरण म्हाका मेळ्ळें आनी हांवें तें म्हजेंच करून घेतलें. निजाकी मस्त संतोष. कित्याक म्हण सांगल्यार असलें एक प्रेरण दुसऱ्या रितीची प्रेरणा मेळटात, पूण ह्या एका खेरीत मिसावाक वचूंक एक प्रेरण मेळचें म्हण सांगल्यार हें सुम्यान पवित्र आत्म्याद्वारे तुमकां दिल्लें प्रेरण म्हणच्यान कांय सुद्दां दुबाव ना. पूण
आज तुमकां मेळ्ळें प्रेरण आमी चिंतना तुमच्या विशयांत आनी इल्लेशे जाणां जावंक आमचे विक्षक राखून आसात. ह्या घडये हांव उलो दितां आमची मोगाळ भयण सिस्टर डोरीन हांगासर आसा. तुमच्या सांगात 12 वर्सां ती आसली आनी ह्या मिसावान ती तिचो एक वर्तो वांटो आसा म्हणच्यान कांय दुबाव ना, कित्याक म्हळ्यार त्या आमी उपरांत ह्या विशयांत उलोवया. सिस्टर डोरीन, हांवें तुमची वळख करून दिली, आतां तुमी आमच्या सिस्टर इडलबर्गाची वळख आमच्या विक्षकांक करून दिया. सिस्टर इडलबर्गा आंजेलोर पिर्गजेची. तिच्या पेरंट्सांक हांव बरें करून वळखतालें. ते मस्त देवोत जावन आसले. मस्त तांणी भुरग्यांचो मोग केला आनी तशें जाल्ल्यान त्या कुटुंबांत त्या जाणां सिस्टरां आनी एक पाद्राब आनी उरिल्लीं काजारी जिवन जियेतात, बरें करून जिवन आसात. म्हाका एक तिच्या थंय मस्त एक तर एट्रॅक्शन कित्याक म्हळ्यार तिका एक खालेमणी खरी जें म्हणलें एक छाती आसा आनी त्या छाती प्रमाणे तिची उर्बाय मस्त आसा, भरपूर आसा. खालें करूंक हेरांक तशेंच करूंक ती प्रोत्साह दिता. तशें जाल्यान ह्या ल्हान आसतना ती स्टडी करतली कपितानी स्कुलांत. आमी कपितानी स्कुलांत शिकली. आमी सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी प्रोडक्ट दोगांय म्हण येता आमी दोगांय. आनी तशें थंय तिणें मस्त लिडरशीप दाखयलें. ती म्हज्या 2 वर्सांच्या पयलेच्या क्लासींत आसली आनी त्या वेळार ती स्कूल पीपल लिडर जावनूय तिणें काम केलां थंय. आनी मागीर ती जॉयन जाली. ताच्या बराबर 2 वर्सांनी पटापट हांवें जॉयन जाली. मागीर ताच्या उपरांत ती तिच्या ल्हान प्रायोरीत तरबेती करून घेवच्या फॉर्मेटर जावन तिणें उरल्या सांगाता आपलो सेवा दिला. मागीर तितूच फॉर्मेटर जावन नॉविस मिस्ट्रेस जावन तिणें मस्त काम केलां. ताच्या उपरांत कावन्सिलर जावन तिणें हाका जनरलेटाक सुपिरियर जनरलाचे कावन्सिलर जावन आसतना हांव कावन्सिलर जालें. आमी सांगातात वावर केलो आनी ताच्या उपरांत तिचो टर्म जाल्या उपरांत ती नॉर्थ इस्टाक गेली. ती एक उर्बा तिका खाले म्हणी स्पेशल करीजे लोकांक कितेंगी बरेंपण करीजे जेजूची सुवार्ता दुसऱ्या रितीर प्रगट करीजे सेम रुटीन न्हय अशें एक तिचें एक मन तें हांवें समजलां. सुरतांनी म्हाका समजलां. मागीर ताच्या उपरांत नॉर्थ इस्टाक गेल्ल्या तक्षणा तिणें एक दुसऱ्या रितीर तें काम सुरू केलें. आमच्या पांयार आमी रावचें तितलें खाले म्हणी करीजे जाल्यार आमकां फ्रिडमूय मेळटा सांगातात अशें म्हणून तिणें ऑफकोर्स जेजुइतांनी आमकां मस्त तरबेती दिल्या ह्या फिल्डांत थंय नॉर्थ इस्टांत. मागीर डायसिसांनी मस्त आमकां भरपूर सहकार्य मेळ्ळां. पूण तिच्या हातूंत स्पेशल एक टॅलंट्स म्हण येता. तिणें मागीर दिमापुरांत एक ल्हानशें घर करून थंय रावतालीं आनी थंय हांव सुरू केलें. ताच्या उपरांत तें घर इतलें उद्दार जालें गे आतां थंय कॉलेजी आसा. तशें तिणें मस्त आनी इवनींग स्कूल आनी प्रमाण दुसऱ्या नमुन्याचें आनी सोशल एक्शन आनी परत तिणें सुरू केलें आनी ती सिस्टरांनी तिका मस्त भरपूर सहकार दिलो. सिस्टरान तावनी तिका मस्त भरपूर सहकार मेळ्ळो. जनरलेटा तावनी तिका मस्त सहकार्य मेळ्ळां. तें जाल्या उपरांत तिका ती जनरलेटांत सुपिरियर जनरल जावन इलेक्ट जाली. मागीर 12 वर्सां तिणें बरें करून काम केलें. एक विजनरी जावन तिणें मस्त काम केलें आनी तें एंड जाता म्हणटना तिच्या मतींत आनीक दुसऱ्यांत करीजें म्हणल्यार बरें. तें कालें दुसऱ्यांत म्हणून त्या वेळार हांव प्रवेश लायली. मस्त विशय दुसऱ्यांत डोरेन आतां अशें करूं का तें करूं का. हांव 0 तावन सुरू केलें एज अ प्रोविन्शियल. मागीर त्या 0क मागीर देव ॲड करता नंबर म्हणल्यार बरें आमच्या मतीन ती तशीच खालें करीजे सांगाता मेळोन करया म्हणल्यार बरी. एक तर आमी सुरू केलें. मागीर ताच्या उपरांत हें आफ्रिकाचें मिशन आयलें. सिस्टर, तुमच्या विशयांत सिस्टर डोरेनान इतलें पुरा सांगतना म्हाका काल म्हणचें म्हणून म्हाका सांगूंक जायना. कित्याक म्हूण सांगल्यार
सोम्याच्या शेतांत निरंतर नॉन स्टॉप चैन सेवा तुम्ही दिल्या येदोळ म्हणसर आणि तशेंच अर्सलाइन फ्रांसिस्कन कॉंग्रिगेशन ह्या मेळाक तुम्ही निजायकी भोव अपुरबायाची सेवा दिला म्हण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. पूण हांगासर एक सवाल, पयशिल्ल्या आफ्रिकान मंगळूर तावन गांव गोत्तू ना, भास गोत्तू ना, देश गोत्तू ना, पयशिल्ल्या आफ्रिकांत वचोंक तुमी कशें एक निर्धार घेतलो? तो बिस्प ताका सिस्टरां जाय आसलें, मिसांग काम करचीं, उर्बा आसलें. तो कशें कोड्याळ आयलो गुर्तू ना म्हाका. ताणें सांगलें म्हाका एक कॉंग्रिगेशन जाय आनी मिसांग करूंक जाय, दोतोन शिकोवंक जाय म्हूण. तें आमचें गुप्तें दोतोन शिकोवंक जाय, उर्बेस्त तातूंत आमी. तशें जाल्यार म्हाका ऑप्ट करया म्हूण बगया. तशें आमी आफ्रिकाक पावल्या. सो तुमचो 12 वर्साचो टर्म जाल्या उपरांत आमची सिस्टर डोरीन जनरल जाली वय मो. सो ह्या घडये म्हाका तुमी सांगा, खंयच्या रितीर तें प्रोजेक्ट तुमी जावन प्रारंभ केल्लें गी या तुमच्या कावन्सिलांत प्रारंभ जाल्लें गी, कशें प्रारंभ जालें तें? हांवें जावन प्रारंभ केल्लें, पूण कावन्सिलान मस्त प्रोत्साहन दिला. कावन्सिलाक ही आलोचना बरी लागल्या. सो तशें सिस्टर डोरीन तुमी तुमचो हुद्दो काण गेलो, ह्या जबाबदारी काण गेली आनी त्याच वर्सा हें एक मायलस्टोन तुमी एक प्रारंभ केलें. आनी निजाकी व्हरतो एक संतोशाची गजल कितें गी म्हूण सांगल्यार तुमच्या सेवा उद्याच्या वेळार एक वर्तें मिसांव आरंभ जालें म्हूण. पूण सिस्टर, आमी आयकता आफ्रिकाचे मिसांव, सावमे मिसांव ते म्हण आयकता. आतां इगर्जांनी एनावन्स करतात त्या विशयांत सपोर्ट करा, मागा, आफ्रिकाच्या मिसांवां खातीर मागा, सावमे मिसांवां खातीर मागा. हे मिसांव तुमी हांगास थंय वचून आरंभ करच्या पयलें दुसऱ्या खंयच्याय धर्म भयणींनी या खंयच्याय एका याजकांनी थंयसर आफ्रिकांत मिसांव आरंभ केल्लें गी? म्हाका गुत्ताल्या प्रमाणे आमच्या मँगलोर एरियाचे कोणी थंय नात आमी गेल्ल्या कडेन. दुसरे कडेन आसा जावंक पुरो. चॅप्टरांत एक डिसिशन, एक हें ऑफर आयलें, निर्णय जालें आफ्रिकांत एक आमी मिसांव सुरू करीचें म्हणून. त्या वेळार ती सेकंड टर्म काण गेलें तेणें जनरल जावन, सुपिरियर जनरल जावन. तें तिच्या मतींत आसलें, हें एक निर्णय काण गेला, डिसिशन काण गेला कितें म्हण. तातूंत तूं मुखार गेली ती. ताचे उपरांत नॅक्स्ट तिचें टर्म मुग जाता ना, ती रेडी आसली ते निर्णय. कित्याक म्हळ्यार ती हांगा गेली, इटली गेल्ली. इटली गेल्ल्या वेळार ते त्या वेळाचो सामे सोबीस साहेब तेंकां दाळे क्लासीस दिवंक वयतालो सिस्टर. आनी तिका थंय मेळ्ळो, हांगा येवना, थंय मेळ्ळो. आनी ताणें एक्सप्रेस केलें, म्हाका एक तुमची सिस्टरां आसल्यार बरीं आहलीं. हांगा फ्लॉरेन्सांत हांवें पळयलें ह्या सिस्टरांक भारी बरें करून एडजस्ट करून ह्या लोकां मदें काम आनी करतात फ्लॉरेन्सांत. देखून तेंच सिस्टरां म्हाका मेळ्ळें तर बरें आसलें, तुमी येतात गे म्हणून ताणें इनवायट केलें थंय गेल्ल्या वेळार युरोपाक. आनी त्या वेळार तिणें जायत म्हळ्यार आनी ती पाटी आयल्या उपरांत अशें साहेब मेळ्ळो म्हाका आमकां. आनी आमी वचून पळोवचें बरें. तशें तिणें तिचे चान्स काण गेलो थंय वचूंक. सो तशें देवान अब्राहमाक पयशिल्ल्या गांवांक आपयल्लें बरी, तुमकां बिसायबान थंय आपयलें आनी तुमी हांगाची संस्कृती, हांगाचो गांव, हांगाची आमची जिणेची रीत तें सक्कड तांचो आसल्यार सोम्या खातीर सक्कड त्याग करून तुमी थंय गेल्यात आफ्रिकांत, थंय वचून पावल्यात. आतां सांगा म्हाका, आफ्रिकांत थंय पावल्या उपरांत तुमकां कशें भोगलें? लोक मोगाळ आनी कोण मनीस जाल्यार ही मनशांक लेखता. कांय पयशे नासल्यार ती दुबळीन जाल्यार तांच्या पेटींत आसलेलें शीत गी नुस्तें गी ती वांटतात. वांटचें म्हळ्यार तांकां बारी खुशी. मोगान सैऱ्यांक धरता म्हळ्यार हॉस्पिटॅलिटी ही सेक्रेड. सैरी म्हळ्यार ती भाग्यवंत, पवित्र. देखून ताणें आमकां बरें करून पळयलें, बरें करून घेतलें, बरें करून
वाडले जेवंक दिलें आनी पोसलें. आमी आमच्या पांयांचेर रावता म्हणसर आमचे कडेन विशेश कांय विशेश पयशे नाशिल्ले, पूण गेल्ले कशें कोणें एक तित रोमांत मेळिल्ली लायक ती म्हणाली तुमी साम येतात की तुमकां घर बांदूंक हांव दितां पयशे म्हणून. ती म्हळ्यार तिची भयण सरली, त्या भयणीच्या नांवान तिणें आमकां सामेंत घर बांदूंक पयशे दिले. तशें जाल्यार आमकां आनकी उर्बा चडली देवाचें प्लॅन येवजण वय येवजण देखून आमी या म्हूण. आनी आमची सिस्टां इतली उर्बेस की सांगतना कोणेय ना म्हणून ना, 10 जाणां बेसर. आनी बिस्प 3 कारां ताणी येवन आयलो आमकां पिकअप करून. ताकाय एन्जायटी हुस्को. आमी नोवेंत नवोत गांव नोवेंत सकडी नोवेंत ही पाप भियेतली देखून हांवें तांकां कुमक करीचें म्हूण. म्हाका अशेंच धरून जिपार हाडून आयलो भियेनाकात म्हूण. आनी आमकां एका थंय जागो नासलो कोयन नासलें देखून एका हॉस्टेलांत विमेन्स हॉस्टेलांत ताणें दवरलें आनी मोगान पडिल्लें. ताच्यात जेवणाच्या टेबलार जेवंक दितालो, ताचे सांगाताच जेवताली आमी. आनी सवालां एक रास विचारतालो. तशें आमी वाडलें. वाडून थोड्याच तेंपान ताणें एक तांच्या ब्रदराचें घर आसलें रुताकन समाकन सिस्टरांक दिलें आमकां दिलें. आनी तांणी सांगलें ओकेशन्स मेळ्ळ्यार तुमी पिकअप करीचें आनी हिंगा विशीट फॉर्मेशन हावजूय करीचें म्हूण. तशें आमी थंय फॉर्मेटरी जाली हांव. आनी सिस्टरांक प्रोत्साहन दिवंक उर्बा दिवंक मोग दिवंक आनी सदांच म्हजी उर्बा तुमी हर एक दीस घरांत वचायचे, हर एक दीस इस्काल जाताना तुमी घरांनी आसाचे आनी दोतोन शिकयचे, तांचे कडेन उलयचे, तांची भास शिकाजे आनी तशें तांकां प्रोत्साहन दिवचे इगर्जेक येवंक. मस्त खुशी जाली सिस्टर. निजा की तुम्ही अजूनही तो उडास तुमच्या काळजांत थिरोवन आसा आनी तुमी सांगतना म्हाकाय मस्त दादूसकाय आनी खुशी भोगता. कित्याक म्हळ्यार 3 कारांनी तुमकां थंयसर आपोवन व्हेले आनी बिस्पान पोटलून धरून तुमकां थंय स्वागत केलो. निजा की तें एक भागच म्हूण सांगयान. कित्याक सोम्याचे एक सुवार्थ प्रसार करूंक मिसावन तुमी काण गेल्ल्याक सोमी बिलकूल सोडून घालना म्हणचे ह्या थोड्या तुमच्या निदर्शनांतल्यान कळीत जाता. आनी तशेंच तुमकां घर नासल्या टायमार अननोन पर्सन कोण एक लायक आसली तिणें तुमकां थंयसर घर बांदूंक एक अवकाश करून दिलो. सो तशें सिस्टर डोरीन म्हाका ही वस्त खुशी जाली आतां आयकतना. कित्याक म्हळ्यार तुमचोय वांटो आसा ह्या मिसावांत. तुमी ताच्या उपरांत साबार फावटी त्या जाग्यार पावल्यात, मिसावांच्या जाग्यार पावल्यात. पूण पयले बॅच थंय वचून इतलो बरो एक तांकां एक येवकार मेळटा. सवालां जाय तितली आसली जावंक पुरो. फस्ट डे काण घेतना कुशेर काण घेतात, ताच्या उपरांत थंयसर जिवीत जिवंक आसा. ताच्या उपरांत थंय सिस्टरांचें जिवीत खंयच्या रितीर कश्टांचें आसलें की चॅलेंजाचें पंत आव्हानाचें आसलें की कितें म्हणटात सिस्टर तुमी ह्या विशयान? म्हाका हांवें अनुभव केल्ल्या प्रमाणे म्हळ्यार तांचे वट्ट हांव जर्नी केला म्हण हांव 100% सांगूं येता. प्रॅक्टिकली एवरी टायम हांव कॉन्टॅक्ट दवरतलें तांचे कडेन. मागीर उत्साह दिवन तसलें. मागीर तांकां पयले सुवातेर ती आसली ती बिशप्स कॅम्पस ती सांगताली न्हय घरा रावल्या आनी म्हणून ते विदीन बिशप कॅम्पस तांतू मस्त इन्स्टिट्यूशन्स आसात ताच्या भितरच. तांतू एक आमकां रावंक दिलें. ताच्या उपरांत त्या फॉर्मेशन हावज म्हणून आसलें तांच्या डायसिसाचें तें आमकां करून दिलें आनी थंय बरें करून आमचें फॉर्मेशन विदीन अ इयर स्टार्ट जालें. आतां आमी विदीन अ इयर एका वर्सा भितर आमी थंय वचून पावल्या आनी त्या दळा ते बिल्डींग बांदूंक ते आनी बेनिफॅक्टर्सांनी आमकां पयशे दिले न्हय. कार्लो कोझी आनी तांणी बरो मेळून तें साद केलें. आनी थंय गेल्ल्या वेळार इनॉग्रेशन आसलें, ओपनिंग सेरेमनी आसली आनी बी साहेब उबे रावलो बारीक कुशेन. ते काल म्हणटा गाय म्हूण हांव चिंतली. ताका सकडी बसो येतालो. इटालियनान सुरू केलें, मागीर इंग्लिशान उलयलो, मागीर तशें.
आनी एक ताणें सांगिल्लें म्हाका आतां बारीक खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार आमी एक 25 वर्सां हांगासर गवळीक काम करना आसल्या ह्या 25 वर्सांनी आमी केल्लें काम आमच्या एका वर्साच्या कामांत होलिशिल्यार कांय हें करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ताणें एका वर्सा भितर कितें तें क्रिस्ती जिवन लोकांक ताणें कळयलां गी तें 25 वर्सांक सर करूंक जावंकूच जायना तितलें काम ताणें एका वर्सा भितर केलां म्हळ्यार म्हाका इतली तृप्ती जाली आनी म्हज्या सांगाता म्हजी कावन्सिलर आसली सिस्टर लिली फर्नांडीस आमी दोगांय मस्त खुशी पावल्या हे एक स्टेटमेंट काडून घेवन तांचें एप्रिसिएशन तशें म्हळ्यार आमच्या सिस्टरांनी मस्त काम केलां आनी सिस्टरांक थोडेपटी कश्ट जाल्यात कित्याक म्हळ्यार लोकांची भास समजनाशी आनी बरा थोडेपटी तांणी बरें काण गेलां थोडेपटी त्या कश्टार आमचे लागीं कावन्सिलिंगाक म्हळ्यार विचारताले समालोचन करूंक तांणी कंटिन्युअसली ती आमचे कडेन उलयतालीं सांगतालीं आनी बरा आनी सिस्टराक आमी प्रोत्साह दिताले मागीर विदीन अ इयर ते आनीक तांचें विदीन अ इयर 5 जण कॅन्डिडेट्स मेळ्ळी वय तें जालें तांजानिया न्ही हांगा केन्या तावन 5 जणां ती मेळ्ळी आनी मस्त बरें करून तांणी तांकां फॉर्मेशन स्टार्ट केलें आमी पळोवतना ती 5 जणां कॅन्डिडेट्स ती आहली केन्या कित्याक म्हळ्यार केन्या शिकप आसा ती शिकल्यांत तांचें 10th आनी तशें जालां तांजानियान चेडवां भुरग्यांक नासलें तेंपरार तो संदर्भ नासलो देखून तांकां ओकेजन जातली पाद्राबांनी तांच्या भुरगोजांनी पयशिल्ल्या शिकिल्ल्यांक येसून आनीक चडीत शिकोवंक प्रोत्साह दिलो चडीत म्हळ्यार SSLC सिस्टर आमी आतां सांगता मिसांव मिशन पूण दुसऱ्या टायपाचें मिसांव आसता सडाव जावन मिसांव म्हळ्यार शुभवार्ता प्रसार करचें तशें एक कार्यक्रम म्हूण आमी चिंताव एक मिसांव पूण तुमकां थंयसर आफ्रिकांत मिसांव म्हळ्यार नीज मिसांव तुमचें कितें कार्यरूप आसलें थंय भुरग्यांक आनी घेवन बसचें सांगता तांणी तांच्या भाशेन उलोवचें आनी थोड्यांनी इंग्लीश आसात ट्रान्सलेट करचें आनी आमी हिंदीन उलोवचें आमकां हिंदी येताली अशें आमी एकामेकाक कॉन्वर्सेशन करतलें मागीर त्या हप्त्या सुवान गेल तांचे कडेन विचारतलें तांकां विवर्स दितलें मागीर पंदरा बी आयतारा बरें करून विवर्स दितालो अशें दोनीय दाळ पडटलें आनी तांकां एक तर कली प्रोत्साह म्हणना उर्बा सिस्टरां आयल्यान गिना म्हूण आयले तकशीन आमचे पालोवन धरतात पळय तशें हॅबीट धरून आमकां आपूण व्हरतलीं आपुरबायन जेवल्यान गी नान गी म्हूण पळयतलीं आनी आमकां दोतोर शिकोवंक अशें बसतलीं धरणीर आनी एक चेर गी स्टूल गी आनी दवरतलीं सिस्टराक बसून आनी आमचो आपुरबायन आनी तांच्या घरच्या मनशां बरीच मोग केला म्हळ्यार थंय सदांय पेंतेकोस्तच कित्याक म्हळ्यार तुमी हिंदीन उलोवचें तांणी तांच्या भाशेंत उलोवचें सोम्याच्या भाशेंत अर्थ जावचें विविध भासांनी उलोवचें विविध भासांनी आयकोवचें देणें थंयसर आसलें तशें म्हणटना तुमकां हांगातून पयशिल्ल्या गांवांक गेलात म्हणलें एक भावन थंय तितलें बगोवना म्हूण हांव चिंता पूण सिस्टर आतां सिस्टरान सांगलें तशें तांणी एक मुळावे रितीर तें मिसांव तें आरंभ केलें पूण तुमी हांगातून 10 सिस्टरांक थंय धाडटना तुमच्या जनरलेटरांतून मिसांवाचें रूप ह्या चित्रण खंयच्या रितीर आसलें तुमचें थंय बिसायबांनी सारलें घालें म्हळ्यार आमचीं इस्कोलां आसात देखून आमच्या इस्कोलान तुमच्या सिस्टरांनी शिकयचें तांकां फ्लुएन्सी आसा इंग्लीश आनी पुरा देखून तांणी शिकयचें आनी पुरा म्हणून ही गेल्या उपरांत तांणी सर्वे सुरू केलें स्टार्टर कितलीं जाणां शिकयल्लीं भुरगीं आसात चडावत चेडवां भुरगीं कितलीं आसात म्हणून सर्वे केलें आनी सर्वे करतना तांकां कळ्ळें कितें म्हळ्यार 7th स्टँडर्ड 8th स्टँडर्ड तितलें जावन पुरा कंटिन्यू करूं नासलें देखून तांणी तांच्या सर्वे प्रमाणे तांणी आमकां सांगलें की हांगा तरणाटीं भुरगीं आसात तांचें शिकप जावना देखून
तांकां मुखलें शिकप दिवच्या खातीर एका वर्साक म्हणे तांकां आमच्या लागीं हाडून दवरून आमी स्पेशल टिचींग तांकां स्पेशल पुरो सब्जेक्टांनी इंग्लिशान तांकां म्हळ्यार स्वहिलीन न्हय पूण हांगा इंग्लीश गुंतल्या शिवाय तांकां वयल्या क्लासीक हायस्कुला वचूंक साद नासलें देखून इंग्लिशान पुरो सब्जेक्ट शिकोवंक तांणी सुरू केलें इंग्लिशान म्हळ्यार आमच्या सिस्टरांक तें गोत आसलें न्हय तशें टिचर्स आसलीं तशें तांणी स्टार्ट केल्लें की ते 1 year ती तरणाटी भुरगीं आमी वेताना नियरली 25 भुरगीं तांचे वांगडा आसलीं तरणाटी भुरगीं एकाच वर्सा भितर घरा भितर रावतालीं आमच्या सिस्टरा वांगडाच रावतालीं तें रेंटेड घर तांणी काडून गेल्लें तें आनी ताचे उपरांत आनी कडेन बिल्डींग जाल्लें तें बिल्डींग कंप्लीट जालें मागीर हीं भुरगीं मात यात्त घरा रावतालीं सिस्टरां सांगात आनी तांकां टीच करतालीं तीं आनी तशें मागीर तांचें एका वर्साचें शिकप जाल्या उपरांत आमचे वट्ट तांकां सगळीं इस्कॉलांनी तांकां एडमिशन्स मेळ्ळेशें तांणी ट्राय केलें दरअसल आमगे किंडर गे आमी काण गेलें इस्कॉल आसलें तांतू आनी ताणें पुरो मोशी आनी पुरो व्हरून तांकां एड्युकेशन मेळ्ळें ह्या भुरग्यांक आनीक हेल्प जालें कालें म्हळ्यार आमचे सांगाता फस्ट जॉयन जालीं 5 जाणां कॅन्डिडेट्स तांकां की स्वहिली करेक्ट येतालें वय म्हळ्यार केन्याय तांकां गोत आसलें की स्वहिली आनी तांणी सिस्टरा वट्ट वेचे आसलें भुरग्यांक तांणी उलयल्लें इंग्लिशान उलयल्लें तांकां भुरग्यांक तांच्या भाशेन सांगतालें ट्रान्सलेट करतालें तशें तें मस्त हेल्प जालें कॅटेगिजम काणयोंक आनी बरो मस्त हेल्प जालें सिस्टर आता तुम्ही ते वचून पावल्यात पावतना यू आर टोटली फॉरिनर न्हय आमी कशें हांगा विदेशी येताना कशें पळयतात सो तुमकां पळोवन तांकां खुशी जाला आसत पूण तुमच्या मिसांवांनी आरंभ करतना तांकां तें एज्युकेशन दिवंक स्टार्ट करतना शिकप दिवंक स्टार्ट करतना आत्मीक सेवा दिवंक स्टार्ट करतना थंयसर लोकांची भावना कशी आसली लोकांची भावना ती राखताली दोतोन शिकूंक राखताली आनी सारकें घर नासलें तांकां घर बांदूंक आनी घरांनी रावूंक बड्याच्या घरांनी ना घरा अंडर ना आतां ल्हान ल्हान घरां बांदली पाद्र्या बांदून कुमक केली घरां बांदूंक आनी तशें तें घरांनी रावलीं 7 घरां केलीं आमी एका वर्सा भितर 7 घरां एकाच वर्सान ल्हान घरां वय ल्हान ल्हान वय इस्कॉला वचूंक आनी इस्कॉलांतल्यान फाटीं येवन तांचें होमवर्क करूंक शिकोवंक मागीर लक्ष केल्या लोकांची सेवा करूंक मागीर थंय मस्त पळोवची आवरतालें आवरताना आमचीं घरां आमी वयर बांदलीं जाल्यार आमचीं घरां अर्दी बुडोवन वयतालीं तांची वस्तू तीं उडयतालीं आनी मागीर वेगळी वेगळी आमी सप्लाय करतल्या ह्या जिपार घालून आनी कशें करून तांकां तीं तांदूळ मागीर जाय जाल्ली वरवीं हें पुराय सप्लाय करतलें तशें तांणी एक 2-3 म्हयने काडले आवराचे ह्या 16 वर्सांत तांचें जनजीवन तांचें खाण तांची संस्कृती सकड तुमी स्टडी केल्या आनी तातूंत तुमी सांगाता मेळ्ळ्यात आतां आमच्या लोकांक इल्लेशें तांच्या संस्कृती विशयांत तांच्या जिविता विशयांत आमी सांगचें जाल्यार पयलें हांव विचारूंक आशेतां तांची भास ती तुमी शिकल्यात न्हय भाशेंत तुमी तांचे लागीं उलयले ताचे उपरांत तांच्या जिवितांत तांचो मेन उद्योग कितें आसा सिस्टर तें तांच्या जिवितांत तांणी हाचें काम करचें गाद्यांचें ह्या दुसऱ्यांच्या घरा वचून काम करचें गाद्यांचें ती कुलीचें काम करनात गाद्यांनी तांचें तांणी ल्हान गाद्यांनी काम करचें थंयसर कुटुंबा जिवीत कशें आसा हांवें ब्रोकन फॅमिलीच पळोवना सकळ काळोख जाताना घरां पावतात तांकां जेवंक जाय संजेचें सापड मागीर मागणें म्हणटात मागणें त्या दाळाक हांवें गुट्टू नासलें आमी हर एक आयतारा तांकां कशें दाडावन म्हणलें बरी दोतोर न्हू आनीक हें ल्हान ल्हान मागणी शिकयतालें तशें तें शिकलीं मागीर मागण्या शिवाय निदानांतलीं आमी एकूय शिकयलें तांकां इस्कॉला वचाचें सुद्दां ती तांच्याच इस्कॉलांक वतालीं आमी नवें इस्कॉल स्टार्ट करून पाद्रबांनी इंडियाच्या स्टार्ट केलें आमी तांकां नवें इस्कॉल करुना देखून तांच्याच इस्कॉलाक वतालीं तांच्यान तूं होमवर्क करतालीं तिंक आनी मागीर इस्कॉल फाटीं येतालीं
तशें तुमी थंय वचून एक ऑलरावंड रितीचे एक मिसांव थंयसर दिलें आनी तांचें सगळें जिवीत रुपांतर जालें. आनी सिस्टर तुमी सांगलें म्हाका सबार देवा पवणी थंयसर आयली आनी की चडोनूच आयली. ताचे उपरांत एक सवाल म्हाका दोस्ता, देवापणी येवचे वरणी ते मुंदरून व्हरूंक ताका तरबेती दिवंक, ताका योग्य जाल्ली तरबेती मार्गदर्शन आनी खंयचो एक संस्थो थंयसर आरंभ केलो की ताणी भारताकच येवचें आसलें तरबेती सोडूंक. ताणी भारताक येवचें साध्य ना, कित्याक म्हळ्यार आतां टर्नशिपाक आमकां एटलिस्ट 3 मंथ्सांक म्हण येवंक जाता गे म्हणून आमी मस्त ट्राय केलें. पूण आयिल्ली 1, 2, 3 वर्सां आयली 3 मंथ्स रावन हांगा तरबेती काणयोंक. मागीर ती पाटी वचचें पडलें. थोडी एकाच म्हयन्या भितर पाटी वचचें पडलें, कित्याक म्हळ्यार तांकां परमिशन मेळना, परमीट मेळना. तशें तांणी पाटी वचचें पडलें. देखून आमी थंयच अरेंज केलें तांचे फॉर्मेशनाक. जाता तितले कावन्सिलरांनी ओंगी वचून आनी थंय क्लासीस दिवन मागीर सिस्टर मागीर दुसरे फॉर्मेटर्स हांगा तांकां कॉलेज हांगा सेमिनरीक वचून क्लासीस आनी काणयोन तांचे स्टडीज करून ताचे उपरांत थंय गेल्लीं. आतां हें आसात थंय वचून ते फॉर्मेशन पळयतात आसात. मागीर आमचे OCDs आसात. थंयसर आतां फाटल्या सवार वर्सां तावन वावर चलोवन आसा आनी ह्या वर्साय आमचे देशचे एक संभ्रम थंयसर आसा. ते ताच्या वरणी पयलें म्हाका एक तुमी सांगा सिस्टर, थंयसर आमच्या अर्सलायन फ्रांसिस्कन मेळाक कितली देवा पवणी आयल्यांत? आतां हॅपिली सांगचें जाल्यार हांगा तावन गेल्ल्यांचे नंबर उणें आसा. इंडिया तावन 14 मात आसात. थंय तावन जाल्लीं सिस्टर जाल्लीं 29 आसात. तांची लोकल सिस्टर्स 29 आसात. म्हळ्यार त्याच मातयेंत उपजाल्ले, त्याच मातयेंत सोम्या खातीर जिवीत तांणी भेटयलां. अर्सलायन फ्रांसिस्कन मेळांत तांणी तांची 29 सिस्टरां जाल्लीं आसात. मागीर हांगा तावन 14 म्हळ्यार सिस्टरां थोडी वचून पाटी आयली न्हय, म्हळ्यार प्रायज जावन गी आनी हांगाचे नीड आनी प्रमाणान तांणी पाटी येवचें पडलें. पूण आतां करचीं 14 जाणां आमची सिस्टर हांगा तावन मँगलोर इंडिया तावन गेल्लीं आसात आनी 29 तांचीं ते सिस्टरां आसात. 29 सिस्टर्स थंय आसा म्हणटाना संतोष भोगना व्हरत संतोष आनी कितें जाय आमकां. निजाकी कित्याक म्हूण सांगल्यार तुमी सांगचें करेक्ट. कित्याक म्हळ्यार तुमी तवळ थंयसर वचून तें मिसांव सुरू करतना त्या दाळा तुमी ओंपुल्लें तें बी आज इतलें व्हडलें एक झड जाला म्हूण आनी फळ दिता म्हूण सांगतना निजाकी जाल्यार तुमकां व्हरतो संतोष. ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें सिस्टर? व्हरतो संतोष आनी आमचे म्हजे अभिप्राय तांणी आनीकय शिकायत जाय. आतां सगळीं इस्कालाक वयतात, एकच एक भुरगें घराना. सगळ्यांनी इस्कालाक वचून शिकोवन मागीर PU करतात. SSLC आमच्या आतां कॅन्डिडेट्सांक आमी PUक धाडटा सगळां PUक वचून हुशार जाल्यांक मागीर कॉलेज करतात. सिस्टरां जाल्या उपरांत पयलें न्ही, सिस्टरां जाल्या वय म्हळ्यार तांकां पयशांची अडचण जाता. ती कॉलेज करूंक आनी पुरा देखून ती कॉलेज करतात मागीर सिस्टरां जातात आनी अशें मिसांव कंटिन्यू जाता. सो हातूंत 2 विशय आसात. एक बायला गांवांतल्यान आयिल्ल्या सिस्टरांनी थंयसर मिसांव आरंभ केलें आनी ताचो परिणाम जावन थंयच सिस्टरां उपजाली आनी तो मिसांव मुंदरून व्हरतात. आनी थंयच्या लोकांक कितें एक व्हरतो संतोशाची गजाल ती. कित्याक म्हळ्यार आमचीच सिस्टरां उरले जाल्यार फॉरेनर्स म्हूण आमी सांगता ही आमचीच सिस्टरां आसात म्हूण. पूण पळोवंक इजी, आयकोंक इजी, सकट ताच्या फाटल्यान जाय तितलो वावर आसा. आनी कितलो वावर मात्र न्ही, ताका पयशांची गरज आसा. सिस्टर तुमचे लागीं एक हांवें ह्या विशयांत एक समजणी जोडून घेवची. आतां इतलें व्हडलें येवजन थंय कार्यरुपाक येयजें जाल्यार देवाची ससाय जायजे, तुमचें मॅन पावर जायजें, तुमचें डेडिकेशन जायजें. ताचे सांगाताय कोणी न्ही कोणी बऱ्या मनाचो बरो सामार्यागर जायजेत वयमू कोणी आसले गी लोकल थोडे म्हळ्यार तांकांत ना न्हय, आमी चड एक्सपेक्ट करूंक जायना. थोड्यांनी आमकां रियली स्ट्रॉंगली सपोर्ट केला. आतां आमचें फस्ट घर जाताना त्या घराचो आमी जागो मोलाक हाडून गेलो तो, पूण अर्दो जागो एका पाद्राबान फादर मानसुएतस म्हणून ताचो जागो आमकां दिलो. मागीर आनीक कडेन आमकां आमचें इस्कॉल हायस्कूल सुरू करूंक जाय आसलें.
हायर स्टँडर्ड हायर सेकंडरी स्कूल आनी थंय आमकां फुल्ल जागो ते पदवंशच्या भवानंत दिलो आमकां हां व्हडलो जागो हां आनी थंय आतां आमचें इस्कॉल बारी बऱ्यान जातेत आसा आनी मागीर हांगा जाल्यार सामेंत स्टेलिंगांत आमचें इस्कॉल आसा आनी थोडे कडेन आतां मोशी तें म्हाका सामांग गुर्तू ना म्हळ्यार तें पयलें मागीर आनी एक म्हाका व्हडलो OCD आमकां कुमो करतात म्हणलें तें हांगा मोरोगोरो तावन तांणी येवन आमकां कुमो केलें तें उडास विसरूंक जायना जागो इम्पॉर्टंट न्ही मागीर दोडोमा आतां कॅपिटल जाता आसा जाला देखून दारसलाम तावन आतां दोडामाकी आमी थंय एक्सटेंड करता पूण ह्या सर कामाक थंय तावन तांणी सपोर्ट तांकां कितलो जाता तितलो दिलो एका इस्कॉली तांणी हें दिलें तातूंत 50% आमकां तांकां दिवंक आसलें मेळ्ळें तातूंत आनी 50% आमकां जातालें तशें पुरो मस्त नमुन्यार आमकां सहाय मेळ्ळो तितलें मात न्ही हांवें संतोशान सांगचें जालें म्हळ्यार आमचीं सिस्टरां युरोपांत जर्मनी आनी इटलींत मस्त काम करतात आनी तांणी मस्त गळनो कशी शिकर्न तांणी पयशे आमकां धाडचे आसतात आनी ते धाडले पयशे सगळी प्रॉविन्साक इक्वल वांट्यान मेळाशें सांगातात रिजनाक आफ्रिकन रिजनाक तितलेच वांट्यार तांकांय मेळाशें आमी मस्त कुमो केला आनी थंयचे बेनिफॅक्टर्स कोण पुरो आसात तांणी हांगा आफ्रिकाची वळख जावन थंय तांच्या पडतेन कितें दिवंक आसा तांणी दिशें आमी प्रोत्साह दिला तशें जाल्ल्यान तें देवाचें काम जाल्ल्यान आमी चिंतचें आमकां जाय जाल्ल्या वेळार देव दिता. सिस्टर आतां सिस्टरान सांगलें कितल्या रितीर सर्व कुशीन तावन सोम्यान सहाय दिल्या आनी तुमकां जाय तितले एक बऱ्या मनाचे व्यक्तींनी सहकार दिला म्हूण पूण थोड्या घडीतांनी पुणी तुमकां अय्यो देवा आमी कितें करचें म्हूण असली एक परिस्थिती उब जाल्ली आसा गी म्हज्या अनुभवार ती परिस्थिती उजूना कित्याक म्हळ्यार दानी आनी जनरलेटर तावन कुमोक आनी एक फॉरेनर आसलो तो ताच्या बिस्पा मुखार सगळे पयशे आमकां धाडटालो आमच्या स्टुडंटांक आमच्या वाडच्या चेडवांक तरबेती दिवंक टायपींग आनी पुरा करूंक आनी सगळे रितींनी कुमो करून तो मागीर वर्सांक दोन वर्सां एक फावटी पळोवंक येतालो आमी करता गिना म्हूण तशें ताणें कुमो केल्ल्यान आमच्या मिसांव घडयेन वाडलें आनी स्प्रेड जालें आनी वत्या आपुबायन ते मिसांव पळयता आनी ताणें इंडियाच्या पाद्र्यांक बारी एनकरेज करून इंडियाची पाद्री आमकां एका भाव बरी सुरतावन ते आयले ते धाडटा ऑफकोर्स तांणी येवंक आमी तांकां वस्तू प्रोत्साह दिला तांकां एनकरेज केलां एप्रिशिएट केलां बिस्पाकी सांगया आनीक तशें जाल्यान ते बिशप एपियाक म्हजो फ्रेंडूच जालो मागीर ताणें म्हज्या सत्रांक तिणें कुमो केली देखून तिच्या जुबलेवाक हांव वयतलो म्हाका रून फारीक करूंक आसा म्हणून तशें करन बिस्पान मस्त मोग तांकां वयर हाडलें. वय सिस्टर हे मिसांव संस्थेचें अर्सलायन फ्रांसिस्कन संस्थेचें एक वर्तें मिसांव कित्याक म्हळ्यार देवाच्या आदाराखाल तुमी मुखार वेतना विविध शेतांनी सवालां तुमी काण घेतात. ह्या एका आफ्रिकाच्या मिसावांक सिस्टर डोरीन तवळ तुमी एका वर्त्या जबाबदाऱ्यार आसल्यात जनरलाच्या जबाबदाऱ्यार आसल्यात तुमच्या संस्थेंतावन अर्सलायन फ्रांसिस्कन संस्थेंतावन खंयच्या रितीर एक फिनान्शियली एड या पयशांचो पाठिंबो दिवंक तुमकां साध्य जालें. ऑलरेडी सांगलें न्ही एक युरोपांत न्हू मागीर ताचे उपरांत युरोपांत डॉन फ्रांसिस्को ताच्या पडती ताणें मस्त हेल्प केला मागीर ते आमी करेक्ट रितीर तांकां मेळाशें आमी प्रयत्न करतले आनी सिस्टर इडलबर्गा कांय उणें न्ही तिका प्रोजेक्ट बरोवनचें आनी पुरो बरें हें आसलें तेच्या पडतीन जाल्यार प्रोजेक्ट बरोवन बायलें पयशे मेळाशें मस्त तिणें ट्राय केलां तेच्या पडतीन आनी बिसायबान जाल्यार पाठप दिला बिशप किमारियो तो हांगा आमच्या सेलिब्रेशनाक आयिल्लो थंय तो हांगा आयिल्लो आनी ताच्या संगत एक आमचो
उफला मेंबर येयल्लो उफला मेंबर अर्सलायन फ्रांसिस्कन ले असोसिएशन तो येयल्लो आनी तशें आयिल्ल्या वेळार सिस्टराक मस्त इंट्रस्ट आसलें मँगलोर मिसांव एक एक्सटेंड जायचे थंय म्हणून मागीर तिणें लू सांगलें एनकरेज करन हांगाच्या बिस्पा कडेन ती कशें उलया बिशप म्हणून येत्तगरा तो आल्लो रावतलो हांगा हाच्या फंक्शनाक आयिल्ल्या वेळार आनी ताणें रिक्वेस्ट केलें बिसायबाक म्हाका तुमकां मेळूंक जाय म्हणून आनी आमच्या बिस्पान बिशप एलोयशियस त्या वेळार एलोयशियस पॉल डिसोजा तो म्हणा लागलो हांव येता तुका मेळोंक म्हणून तो हांगात आयलो मागीर हांगासर येवन ते दोगी मेळोन ताणें मिटींग केलें आनी ताणें एक्सप्रेस केलें तुमच्या पत्रबानी आमकां येवचें बरें आसलें आमच्या मिसावाक कित्याक म्हळ्यार सिस्टरांक पळयतना कळटा हांगा कितल्या गुंडायेन भवार्थ हें करता तशें म्हणून देखून तें एक आमकां मस्त गरज आसा अशें म्हणल्यार ताणें तक्षण पाप ताच्या कावन्सिलाड्यांनी विचारून जायत म्हळें आनी ताणें ओपन केलें इमिडियटली 2012 ताणें ओपन केलें तेन्ना 10 इयर्स हय आमी मागतले न्ही इगर्जंत मिसांव ताका हय सामे मिसांवाची सुरवात आमच्या मंगळूर देसीजन केली पूण त्या मिसांवाचेर प्रभाव खंडीत आमच्या अर्सलायन फ्रांसिस्कन धर्म भयणीचो आसा म्हणच्यान कांयच दुबाव ना सिस्टर तुमी स्टार्ट केल्लें एक मिसांव तशें पूण तें आतां वाडोन आसा अशें निजा की तुमचो प्रभाव सामे मिसांवाचेर आसा देसीच्या मिसांवाचेर आसा अशें म्हणटाना तुमकां ह्या विशयांत वर्तो अभिमान आनी धादोसकायी आसतलीच तुमचे अभिप्राय कितें म्हजी अभिप्राय पाटी वचून काम करया अजूनही पाठीवेच्यारच आसात तुमी निजाय की आज आमचे वीक्षक पळोवन आसात आज तुमकां इतली देवान तुमकां एक बरें लांब आवक दिला आनी मुखार दिवं दी म्हूण हांव पाती येता आनी बरवसता आनी मागता जाल्यार ह्या प्रायरी तुमची ही एक उर्बा पळयतना निजाय की यू आर एन एग्जाम्पल फॉर द न्यू जनरेशन प्रेजेंट जनरेशन पूण आज इतल्या रितीर थंयसर तें मिसांव 10 वर्सां जालीं न्ही सिस्टर आतां त्या संभ्रमार आसतना तुमी ह्या विशयांत तुमचो एक संदेश कितें दिवंक आशेतात आमी इंडियांत आमचे इतल्याक आनी आमची घरां आमचे इम्प्रा करनासा पूण भायर लोक कितलो घरां नात जागे नात आनीक तांकां शिकप ना कितलो आश येता बरें करून जिवंक आमचे बरी जिवंक अपुरबायन जिवंक संतोशान जिवंक सांगतना तांकां आमच्या लोकांक आशा येता हांवें चिंची उर्बा येतली आनी मस्त जाणां वॉलंटियर करतलीं आनी ते मिसांव व्हड जातलें म्हणून निजाय की आज तुमी सांगल्या ह्या एका आशया खाल ते मिसांव दिसान दीस वाडोवन दी सोम्याची धाराळ आशिर्वादा ताचेर पडोवन दी म्हण आमी मागता तुमच्या सांगाता आनी आमचे सर्व विक्षकी ह्या विशयांत मागोन आसात आनी ते व्हरत्या संतोशार आसात कित्याक म्हळ्यार एक धर्म भयण 10 जाणांक थंयसर ताच्या सांगाता काण घेवन 16 वर्सां पर्यंत तुमी दिल्ली ती सेवा ती सोम्याची सेवा आज ती सेवा दिवंक तुमकां प्रेरण कशें लाभलें हांवें पयलेंच विचारलें आज म्हाका सांगा सिस्टर तुमच्या कुटुंबा जिवितांत तुमच्या आवय बापाय तावन तुमकां खंडीत जावन तुमच्या भाव भयणी तावन हें प्रेरण तुमकां मेळ्ळां तुमच्या भुरग्या प्रायर तुमच्या कुटुंबा जिवितांत कसल्या रितीचें एक मोटिवेशन तुमकां मेळ्ळें म्हजी माय बारी देवोट बाब माय सांगता देखून ताणें देवास्पणान आमकां वाडयलां मोगान वाडयलां आनी दोतोर एक सुखान आसतना ऑल्टर बॉय सुखान आसतना आनी सोडालिटी सुखान आसतना हांव ताची लिडर जावन तशें भुरग्यांक बरें करून वाडयल्यान आमच्या घरांत सोगां आपोवन येयली देव आपोवणी वय तुमच्या घरांत सोग देव आपोवन आयले आनी मनात एक बाप विन्सेंट मोंतेरो तुमचो भाव म्हूण सांगूंक म्हाका व्हरतो अभिमान आनी संतोश भोगता कित्याक म्हळ्यार त्या आंगाचो बेंदोरांत तांचो वावर दिवन आसात आनी किन्नी गोळींत वावर दितना म्हाका तांची बरी वळख आसली आनी अशें तुमच्या कुटुंबा जिवीत मस्त बऱ्या रितीर मांडून हाडूंक तुमच्या आवय बापायची एक वर्ती वत साक्रिफीस आनी वांटो कित्याक म्हळ्यार सिस्टर त्या दाळा मनशा लागीं लोकां लागीं पयशे नासले घरां धाकटी आसली जण चड आसले पूण आज घरां व्हड जाल्यांत जण उणें जाल्यात मनशापण उणें जालां सो सक्कड आर्टिफिशियल जाता
आता सिस्टरान दिल्ल्या सेवे विशयान कंप्लीट तुम्ही ल्हानपणांतवन तिच्या सांगाता आसात, तिचे हर एका मेटांनी तुम्ही तिका ऑब्जर्व केला, तिचे एक झील म्हूण आमी सांगता, उर्बा म्हूण आमी सांगता, जळची उर्बा म्हूण आमी सांगता. पयशिल्ल्या आफ्रिकांत तिणें थंयसर वचून दिल्ली ती सेवा आज न्ही की इतल्या व्हडा मापान थंयसर विस्तारल्या जाल्यार ह्या तिच्या सेवे विशयांत तुमची एक अभिप्राय सिस्टर? म्हाका मस्त संतोश जाता. हांव देवाक अर्गां दितां. असली एक सिस्टर आमच्या कॉंग्रिगेशनांत लिडरशीप काण्यान, तिची रिस्पॉन्सिबिलिटी काण्यान तिणें तिचें काम एकीनपणान आनी सोंसणीकायेन आनी सांगातात विथ ऑल द सिंप्लिसिटी तिणें कॅरी ऑन केलां. देखून म्हाका भरपूर संतोश भोगता. सांगातात तिच्या सांगाता ती एकली मात न्हय, तिच्या सांगाता वावर केल्लीं आमची सिस्टरां आसात. फुल्ल प्रोत्साह दिवन सहकार दिवन तांणी काम केलां. आनी ताच्या उपरांत आणखी भरपूर जाणां आणखी सिस्टरां थंय गेल्यांत, काम केलां. थोडीं थंयच आसात, थोडीं पाटी आयल्यांत. आनी देखून म्हाका सगळ्यांचेर एकाच वाटेन सांगचें जाल्यार सिस्टराचेर आनी काम केल्ल्या सगळ सिस्टरांचेर म्हाका मस्त तांकां होगलीक दिवंक फोव. सिस्टर एडिलबर्गा, म्हाका आज अभिमान आनी इल्लोसो चडच जालो, कित्याक म्हळ्यार अर्सलायन फ्रांसिस्कन संस्थेचेर म्हाका पयलेंच आनी मस्त अभिमान. पूण आज तुमचें एक जिवीत हांवें चिंतूंक ना. ह्या रितीर कश्टांनी तुमी खंयच्याय रितीर काही कळीत नासल्या जाग्यार वचून तुमी थंयसर इतलें सकड देवाचें काम करता, सोम्याचें मिसांव मुंदरून व्हरतात म्हूण. हाका सकड कारण कितें म्हळ्यार एक पवित्र आत्म्याची मजत आनी तुमचें एक लिडरशीप क्वॉलिटी प्लस द मेजर पार्ट ते जावन आसा अर्सलायन फ्रांसिस्कन संस्था. ह्या संस्थ्यांत तुमी एक समर्पीत धर्म भयण जावन लांबायेची सेवा तुमी येदोळ म्हणसर दिवन आसात. ह्या संस्थेच्या विशयांत तुमी एक 2 उतरां सांगशी येतली? म्हाका अर्सलायन फ्रांसिस्कन म्हज्या घरा कडेन म्हाका मस्त मोगाचें. म्हाका खंय आपयल्यार हांव वचना. आनी मागणें आतां हांव रिटायर देखून म्हजी जिणी मागण्यांत कशी ना. आनी हें मागचें हांवें सगळो दीस म्हज्या भयणी खातीर, कॉन्टा खातीर, कॉंग्रिगेशना खातीर आनी सिस्टरां खातीर, लोकां खातीर. येदोळस भोव आपुरबायेन तुमी सांगलें सिस्टर, निजाक व्हरतो संतोष. सिस्टर डोरीन, आतां आमी ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंताक आयल्या. तुमच्या दोगांय संगी बसून म्हाका एक वर कशें पाशर जालें म्हणून म्हाका कळीत जावना. कित्याक म्हळ्यार ह्या संस्थेचें मिसांव तशें आसलें. सिस्टर एडिलबर्गाचे समर्पीत जिणेची ती एक व्हरती विशेश साधन तशें आसलें. आनी ह्या भोव आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक तुमी तुमचो सांगात दिलो आनी तशेंच तुमचोय अनुभव, तुमी एक वरिश्ठ अधिकारिणी जावन त्या टायमार आसल्यात, तुमचो अनुभव तुमी आमच्या संगी वांटून घेतलो. आतां निमाणें ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आसतना आमच्या वीक्षकांक एक संदेश. मोगाच्या वीक्षकांक एक थँक्यू. कित्याक म्हळ्यार आमच्या वीक्षकांत आमकां भरपूर सहकार मेळ्ळा. आमकां एप्रिसिएशन मस्त मेळटा. आनी खंयच्या रितीर आमी बरें करना, आणखी बरें करना, जे स्पेशली आमच्या मागण्यांत आणखी गुंडायन कशें वचचें म्हणून आमकां तांच्या तावन प्रोत्साह मेळ्ळा आनी मार्गदर्शनय मेळ्ळां. आनी आमच्या ह्या कामांत आमच्या संगाता उफला मेंबर्स आसात, अर्सलायन फ्रांसिस्कन ले एसोसिएट्स, आनी मागीर धाकटीं आसात अर्सलायन फ्रांसिस्कन ब्लूम्स म्हणून भुरगीं. ती आनी सगळीं आमी सांगाता मेळून देवाच्या शेतांत आमी कितें करूंक साध्य आसा तें आमी करया. आनी जेजूची सुवार्ता सगळ्यांनी प्रसार करूंक आमच्या तावन कितें साध्य आसा तें करून आमकां दिल्ल्या ह्या चान्साक आमी देवाक अर्गां दिवया आनी देवाचें राज सगळ्यांनी प्रसार करया म्हणून सांगून तुमसिफू येसू क्रिस्तू मिलेले आमीना म्हणून हांव हें अखेर करतां. निजाक व्हरतो संतोश आमकां भोगलो. कित्याक म्हळ्यार आफ्रिकाचें मिसांव तें एक व्हरतें बेसांव
आणि ह्या बेसांवाद्वारी ह्या मिसांवाद्वारी सोम्याची वळख पयशिल्ल्या काळोखाच्या गांवांत तुमी आमच्या सिस्टर इडलबर्ग आनी तशेंच तुमी आनी सकयल हेर धर्म भयणींनी थंयसर प्रसार केल्या आनी त्या विशयांत एक अवलोकन करूंक आनी तुमचो अनुभव आमच्या विक्षका संगी वांटून घेवंक म्हाकाय एक देवान आज एक वर्तो एक अवकाश करून दिल्ल्याक पयल्यान पयले धन्यदेवाक हांव अर्घ दिता आनी तशेंच ह्या अपुरबायेच्या कार्यक्रमान तुमचो मोलादीक वेळ तुमी आमच्या खातीर दिव्यवाणी लायव्ह चॅनला खातीर आनी आमच्या सर्व आतुरीत विक्षका खातीर तुमचो वेळ तुमी अमानत करून दवरून येदोळ पर्यंत भोव आपुरबायेन पयशिल्ल्या आफ्रिकाचे मिसांवाचें चित्रण तुमी हांगासर आमकां फावो केलें ह्या खातीर दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या नांवी आनी तशेंच सर्व सिब्बंदीच्या नांवी हांव विनोद गंगोळ्ळी बरयल्ल्या काळसान तुमकां म्हणटा देव बरें करूं आनी तशेंच तुमचे मिसांव निरंतर अभिवृद्धीक पावोवन दी सोम्याचो उजवाड सगळ्या संवसारार प्रसारून दी देव बरें करूं तुमकां मस्त देव बरें करूं हें एक संदर्भ आमकां दिल्ल्या खातीर आनी आमच्या 10 दतावन जाल्यार हे आमकां मेळिल्ल्या त्या सकट सागराक थंय आफ्रिकांत ताकाय मस्त देव बरें करूं मोगाच्या विक्षकान भोव अपुरबायेचे कार्यक्रम समर्पण आनी आयच्या ह्या समर्पण आंकड्यांत एक विशिश्ट संदर्शन आमी हांगासर पळयलें पयशिल्ल्या आफ्रिकांत सोम्याचो प्रकाश फांकोंक थंयसर आपल्या 10 जाणां सांगात्या संगी मुखार गेल्ली आमची भयण सिस्टर इडलबर्गा हिच्या जिणयेची काणी नैती काणी बगर समर्पित जिणी ती आमी हांगासर तुमच्या मुखार उक्तावण केली आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचे संगी हांगासर आसात मानादीक भयण डोरीन डिसोजा आनी सर्व अर्सलायन फ्रांसिस्कन धर्म भयणांक आमी देव बरें करूं म्हणटा हो व्हिडिओ तुमकां बरो लागलो जाल्यार दया करून हेरां संगी तुमी शेअर करा आनी तशेंच दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक तुमचो मोगाचो पाठिंबो दिया आनी तशेंच सबस्क्रायब करा हेरांक आमच्या चॅनलाची वळख करून दिया परत आमी सांगाता मेळटा पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग अशेंच आसूं दी देव बरें करूं.